सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सर्या आमचे ताळे एकर्या मोर्ये घोगोळसिया ओर्ता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट घुमत्या आनी माये दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सर्या आमचे ताळे एकर्या मोर्ये घोगोळसिया आल्या भितर भावतली ही सिवती आबोली फुलांतर खंय मेळटली मोर्ये फावो जाली ओर्ता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट घुमत्या आनी माये दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सर्या आमचे ताळे एकर्या मोर्ये घोगोळसिया तुझे काळीज कादी पुता हे दिकैते करताय पुरबाय माय मोची ह्या सोबी फुलांची ओर्ता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंत्या आनी माये दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सर्या आमचे ताळे एकर्या मोर्ये घोगोळसिया. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सकाळी उठून कॉफी पिवना ती वडल्यान म्हणा गुड मॉर्निंग. कसे आसात तुमी? या आज आमी नोवेनाचो तिसरो दीस आमी संभ्रमून आसा. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी खंयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करना आसा? व्हेरी गुड. पवित्र आत्म्याच्या 12 फळां वयर आमी नियाळ करना आसा. पयल्या दिसा खंयच्या फळां वयर नियाळ केलो आमी? मोग. दुसऱ्या दिसा संतोष आनी शांती. आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा सादेपण. आतां सादेपण वा सिंप्लिसिटी हाचे ऑपोजीट वर्ड्स कोण म्हण सांगतात की? सिंप्लिसिटी त्याचे ऑपोजीट वर्ड्स. आता कोंकणीन सांगचे तर हंकार, गर्व. इंग्लिशान सांगचे तर प्रायड आनी काय फॅन्सी आनी शो ऑफ करचे. हे सकट सादेपणाचे ऑपोजीट वर्ड्स वय की न्ही? आता तुमकां सारक्या रितीन ह्या सादेपणाचो अर्थ दिवंक हांव एक उदाहरण यूज करता. म्हज्या आतां कितें आसा? कितलीं पेनां आसात? दोनी एकच लेख आसात की? कितें डिफरन्स आसा ह्या दोन पेनां मदें? आं? एक फॅन्सी आनी एक सिंपल. वय
हे हांवें दोनी पेनां यूज करून ह्या पेपरार कितें बरयलां कितें बरयलां वय ह्या दोनां पैकी खंयचे सोबी दिसता तुमकां खंयचे लेफ्ट सायड या हे हांवें सिंपल पेन यूज करून हांवें बरयल्लें सोबी दिसता न्ही हिंगी केन्ना आमी आमचे पेन कितले सिंपल आसता आमची अक्षरां तितली सोबी दिसतात हे पेन म्हाका खंय जाय थंय दवरयेत खंय जाय थंय व्हरयेत हाजें डेकोरेशन पाड जाता म्हणल्यार म्हाका भेना वय गे न्ही आतां आनीक कुशीन हे फॅन्सी पेन डेकोरेटेड केल्लें हे पेन म्हाका खंय जाय थंय व्हरूंक जायना कित्याक हाजें डेकोरेशन पाड जाता म्हणल्यार बेन हिंगी वय तशें आतां सादेपण म्हळ्यार ह्या सिंपल पेन्ना बरी आमचे लागीं कितें आसा तातूंत संतोश पावचें पळय हातूंत कितेंच डेकोरेशन ना डिजायन ना एडिशनल फिटिंग्स नात दिसता गी खंयचें म्हणजे डेकोरेशन दिसता गी हातूंत ना सादेपण म्हळ्यार आमचे लागीं कितें आसा तातूंत संतोश पावचें दुसरें हंकार गर्व आनी प्रायड नासतना जियोवचें पळया सिंपल हातूंत कांय ना आनी तिसरें दुसऱ्यांचें अटेन्शन नासतना जियोवचें कळ्ळें गी आतां सादेपणाचो अर्थ कळ्ळो गे तुमकां आं ओके आतां मोरये मायेच्या सादेपणा विशयांत नियाळ करचो जाल्यार हांव तुमकां 2 दाखले दितां पयलो दाखलो मोरी माय दुबळ्या कुटुंबांत जल्मून आनी वाडून आयली ती ग्रेस कुटुंबांत जल्मली गी ना तिचे लागीं कांयच नासली ती दुर्बळी पूण देवान तिका ताच्या पुताची आवय जावन विसतना तिणें देवा लागीं कितें म्हूण विचारलें गी कितें म्हूण विचारलें गी मोरयेन ना मोरयेन कितेंच विचारूंक ना हांव दुर्बळी म्हाका एक रावंक व्हडलें घर जाय म्हाका एक व्हडलें रावळेर जाय म्हूण देवा लागीं विचारूंक ना आनी जेजूक पोसोवंक आनी म्हजी कुटुंबाची सेवा करूंक म्हाका सेवकां जाय म्हूण मोरयेन विचारूंक ना विचारलें गी मोरयेन खंय म्हूण आयकलां गी तुमी बायबलांत ना दुसरो दाखलो देवान मोरयेक आपल्या पुताची आवय जावन विंचून काडलें आतां एखाद्या वेळार तुमकां क्लासीचे लिडर जावन विंचून काडल्यार तुमी कितें करतात तुमकां लिडर जावन क्लासींत अपॉयंट केल्यार तुमी कितें करतात कितें करतात तुमी जोर जातात न्हय गे शट अप कीप क्वायट आय विल इन्फॉर्म द टीचर म्हणून सांगतात न्हय गे तुमी जोर जातात न्हय गे आनी तुमकां इल्लो हांगार येता न्हय गे पूण मोरयेन तशें करूंक ना त्या देखून तिणें कितें केलें आनी सदी जाली त्या देखून ती तिची मावशी कोण मोरयेची मावशी कोण एलिझाबेथीची सेवा करूंक धांवाधांवी गेली मोरी ह्या सादेपणाचो शेगून ती जियेली आनी आमकांय तो सादेपणाचो शेगून जिवंक आपोवणी दिता तर आमी कित्या त्या सादेपणा वा सिंप्लिसिटीची जिणी जिवंक आमी फाटीं सरता आं ताका साबार कारण आसात आनी ताच्या पैकी हांव 2 कारणां सांगता आतां तुमी हेरां मस्त जाणांनी बरें बरें वस्तू न्हेसला न्हय गे बरें बरें वस्तू घालूं नाय तुमी आतां आनेकल्याची वस्तू पळयतना तुमकां कितें भोगता तुमच्या की सोबीत वस्तू आसल्यार कशें भोगता तुमकां म्हाकाय जाय म्हणल्यार भोगता न्हय गे ना गे ना वय गे न्ही वय आतां हेरां कडेन तुमचे कडेन मोबायल ना आतां हेरां लागीं मोबायल आसता ते मोबायल पळयतना तुमकां कितें भोगता म्हाकाय जाय भोगता न्हय गे ते तुका मोबायलाची तुका गरज आसता गी ना जाल्यारय तुका जाय म्हणून भोगता दुसरें कारण तूं सिंपल जावन जियेल्यार वा सादेपणाची जिणी जियेल्यार हे तुका तमाशे करतात म्हूण भें न्हय गे पळय ताचे लागीं कांय ना ताचे लागीं मोबायल ना म्हूण तुका पळोवन हांसतात न्हय गे वय तें भें आनी तिसरें म्हजे लागीं सबार ताळेंत आसात हांवें खंयच्यान ती उणो ना हांवें खंयच्यान ती उणी ना म्हणल्यार भाव मनोभाव आसता वय गे न्ही वय तिनी कारणाक लागून आमी सादेपणाची जिवीत जिवंक फाटीं सरता तर आमी कितें करया पळया हे पेन ह्या पेन्ना बरी जावया मोरी ह्या पेन्ना बरी जाल्ली सिंपल जिणी जियेली त्या देखून देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावन विंचून काडली
देवान आमकां विचून काडिचे तर आमी सिंपल जावंक जाय. त्या देखून ह्या नोवेनाच्या वेळार मरियम मायचो आमी आधार मागया. सक्कड आमी दोळे धांपया आनी हांवें सांगल्या उपरांत तुमी परत सांगचें. भोव मोगाळी माये, तुजे निर्मळ काळीज आनी तुजी सादी जिणी पळोवन देवान तुका ताच्या पुताची आवय जावन विंचलें. मोगाळी माये, तुज्या जिविता मुखांत सादेपणाची सोबाय तुवें आमकां दाखयलें. आमी तुजी धाकटुली भुरगीं, आमी हानायल्या फुलां मुखांत आमकांच तुका समर्पिता. तुजे परी आमी सादेपणाच्या शेगुणान वाडूंक आधार मागता. आमचे लागीं कितें आसा तातूंत संतोश पावोवंक तुजी ससाय आमकां दी म्हूण मागता. आमेन. नामान मोरेक पूण बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. बेगीन मरे देवाचे मये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कळें. आमेन. नामान मोरेक पूण बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरे देवाचे मये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळें. आमेन. नामान मोरेक पूण बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरे देवाचे मये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळें. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच सदा आनी सदां सर्वदा. आमेन. हो गोडसिया ती काता वनिया गायंती करू सर्गारा ते बोडू मोरिये हो गोडसिया हो गोडसिया मोरिये तुंगे फूल परमळी भोसोबी परसळी भेटय माये उजो जेजूच्या मोगासो मोरिये हो गोडसिया हो गोडसिया मोरिये सस्निकाय नालते पण नातंगे निष्कळपण उद्गार माये माता नर्मशा नर्मता योरिये हो गोडसिया हो गोडसिया मोरिये मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुशाचे कुरवेन देवा आमच्या देवा आमच्या विस्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.